नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि अदिप्ती काकोडकर आवाज कळचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। बच बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी गौरव आणि सौरभ लुत्राक निमणे हाडले गोंयांत। हणजूण पुलिसांनी केली कारवाय। क्लबाक उजो लागिल्ल्यान दोगांयनी थायलंडाक काडिल्लो पळ। बार्देशांतली क्लारा, सालूद आणि मयान हे तीन क्लब केले सील। उजो पालोवपी दळाचे अग्निसुरक्षेविशीं परवाने घेवंक नाशिल्ल्यान वरिष्ठ नागरी सेवेच्या अधिकाऱ्यांनी केली कारवाय। दिवचल कारापूर तिस्क वाठारांत जाल्ले भिरांकूळ अपघातात तरणाट्याक मरण। प्रवासी बस आणि स्कूटरी मदीं जाल्लो अपघात। गोवा विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 12 जानेवारी 2026 सावन जातले सुरू। 12 ते 16 जानेवारी मेरेन 5 दीस चलतले अधिवेशन। राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची जातली सुरवात। गोयच्या मतदार वळेरेंतल्यान वगळी 1,42,000 मतदारांची नावां। आतामेरेन 10.84 लाख मतदारांचे एन्युमरेशन फॉर्म केल्यात एकठांय। मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांची माहिती। आणि काणकोण तळपण वाठारांतल्यान नुस्तेमारी करपाक गेल्ले कडेन बेपत्तो जाल्ले नुस्तेकार निमणे सापडले। बोटीचे इंधन सोंपिल्ल्यान अंकोला दर्याचे हद्दीत उरले आडकून। आता खबरो विस्तारान। हडफणे उजो लागपाच्या घडणुकेत आता एक महत्वाची अपडेट मुखार आयल्या। बच बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी गौरव आणि सौरभ लुत्राक निमणे गोंयांत हाडले। बुधवारा सकाळी तांकां पुलिसांनी दिल्लीच्यान मोपा विमानतळाचेर हाडले। क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत तांच्यांनी भारतांतल्यान थायलंडाक पळ काडिल्लो। उपरांत पुलिसांनी थायलंडाक वचून तांकां पयलीं दिल्ली हाडले उपरांत दिल्लीच्यान गोंयांत हाडले। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार, हांव आसा सध्या अंजुना पुलीस स्टेशनार आणि अंजुना पुलीस स्टेशनार तुम्ही पळोवंक शकता की पुलीस स्टेशनाचेर जी पुलीस टीम जी आसा हांगासर डिप्लॉय केल्ली आसा। कडक बंदोबस्त आणि सिक्युरिटी जी आसा हांगासर केल्ली आसा। सध्या तुमकां खबरूच आसतलें की जे आरपोरा हांगासर जे नायट क्लबाचे जे ओनर आसा आणि जे मेन अक्यूज आसा सौरव आणि गौरव लुत्रा हांकां हाडपा खातीर अंजूनची एक स्पेशल जी टीम जी आसा ही दिल्ली हांगासर गेल्ली तांकां हाडपा खातीर। सध्या अशी इन्फॉर्मेशन आमचे मेरेन पावल्या ती म्हटल्यार की दिल्लीच्यान ह्या टीमीन सध्या ह्या दोन्ही अक्यूजांक गोंयांत ते सध्या पाविल्ले आसा आणि मोपा एअरपोर्टाचेर तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्ले आसा। काही वेळातूच गौरव आणि सौरव लुत्रा जे आसा हांकां आमची जी स्पेशल टीम जी आसा ती काही वेळातूच अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर हाडले वयतले। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की हे जे अक्यूज जे आसा हांचेर फुडें कितली कारवाई जी आसा ती केली वयतली। जेन्ना अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर हांकां हाडले वयतले हेची अपडेट जी आसा आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। उजो पालोवपी दळाचो अग्निसुरक्षेविशींचो परवानो नाशिल्ल्यान आणि बांदकामा खातीर गरजेची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नाशिल्ल्यान अशा नेमांचे उल्लंघन करपी बार्देशांतली 3 आस्थापनां सील केली। वरिष्ठ नागरी सेवेच्या अधिकाऱ्याच्या फुडारपणाखाला क्लारा, सालूद आणि मयान ह्या 3 क्लबांचेर कारवाय जाली। हडफणे बच बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत प्रशासनान ही पावलां उखल्ली। दिवचल साखळे मुखेल रस्त्यावेल्या कारापूर तिस्क वाठारांत बस आणि स्कूटरीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले। प्रवाशी वशीन स्कूटरीक नेटाचो धपको दिल्ल्यान स्कूटर चलोवपी तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो। सोमारा मध्यान राती हो अपघात जाल्ल्याचे कळटा। दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो। दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्याचेर कारापूर तिस्क वाठारांत जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात एका 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो बळी गेलो। हो भिरांकूळ अपघात सोमारा मध्यान रातच्या सुमार 1.5 वरांचेर घडिल्ल्याचें कळटा। ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव मोहम्मद आदिल हुबल्ली अशें आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण
GA04T9939 ह्या नंबराची बस कामगारांक घेवन साखळेच्यान दिवचले वटेन वताली. कारापूर तिस्क वाठारात एका वलताचेर पावतकीच फुडल्यान येवपी GA04J6053 ह्या नंबराचे TVS ज्युपिटर स्कूटरीक बसीचो नेटाचो धपको बसलो. ह्या धपक्या बराबर स्कूटर चलोवपी मोहम्मद आदिल हो तरणाटो रस्त्याचेर पडून गंभीर जखमी जालो. बेगोबेग ह्या तरणाट्याक उपचारा खातीर सांखळेच्या सामाजीक हॉस्पिटलांत व्हेलो. थंयसरल्या दोतोरांनी ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातांत जो तरणाटो मरण पावला तो तरणाटो मूळ कर्नाटकांतलो, मात तो विठ्ठलापूर सांखळे वाठारांत रावतालो अशें कळटा. मरण आयिल्लो तरणाटो बाजारांत भाजी विकपाचो धंदो करतालो अशें कळटा. ह्या दिवचल पुलिशेन ह्या अपघाताचो पंचनामो करून ह्या अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या बसीचो ड्रायव्हर राहुल रोहिदास सावंत हाका अटक केली. ह्या अपघाताचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन 12 जानेवारी सावन सुरू जातले. गोंयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय विधानसभेचे 8वें अधिवेशन आपयला. देखून 12 ते 16 जानेवारी अशे 5 दीस हे शियाळे अधिवेशन चलतले. हे विशीं परिपत्रक जारी केलां. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची सुरवात जातली. नवीन वर्साचे नवें अधिवेशन जे आसा ते घोशीत केलेले आसा आनी ही जी घोशणा आसा ती राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्यांनी ताची म्हणजे हे जे अधिवेशन जातले 2026चे हाची घोशणा केल्या. आनी हे अधिवेशन 5 दिसांचे जातले अशें सुद्दां तातूंत आसा. जाल्यार हे 5 दिसांचे जे अधिवेशन जातले ते 12 जानेवारी 2026 ते 16 जानेवारी 2026 अशें ह्या म्हणजे हे 5 दीस आसतले. जाल्यार 2026चे पहिले अधिवेशन हे 12 ते 16 जानेवारी 2026 ह्या डेटीचेर जातले. तेच प्रमाणे पहिले म्हणजे अधिवेशन सुरू जाल्या उपरांत 11:30 वरांचेर हे अधिवेशन सुरू जातले आनी राज्यपालांचे पहिले भाशण जाल्या उपरांत म्हणजे सुरू जातले अशी घोशणा जी आसा ती जाल्लेली आसा. जाल्यार नवीन वर्षाचे पहिले अधिवेशन जे आसा हे 12 जानेवारी 2026 ते 16 जानेवारी 2026 मेरेन चलतले अशी घोशणा राज्यपाल हांच्यांनी केल्या. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. SIR अंतर्गत आतामेरेन 10,84,000 मतदारांची नावां नोंद आसात. तशेंच 1,42,000 मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगळ्यात अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिली. ह्या प्रक्रिये वेळार 72,000 मतदार स्थलांतरीत जाल्ल्याचे कळटा. जाल्यार 25,000 मतदारांक मरण पाविल्ल्याची माहिती तांणी दिली. कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो टोटल हमारे वोटर 27 अक्टूबर को जब हमारा एनुमरेशन शुरू हुआ था उस दिन 11,85,034 वोटर्स थे. उसमें से हमारे पास जो एनुमरेशन फॉर्म्स वापस आए हैं वो है 10,84,992 जो कि 91.56% है. यानी कि अगर जो 100 फॉर्म्स आए थे तो उसमें से 91.56 फॉर्म्स हम पे लौट कर वापस आ गए. लेकिन जो ड्राफ्ट रोल है उसमें मैप्ड और अनमैप्ड वोटर का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. तो बट वोटर को मालूम है कि उसने जब एनुमरेशन फॉर्म अपना भरा था तो उसने अपना मैपिंग का डिटेल दिया था 2002 के उसमें या नहीं दिया था. लेकिन एनीवे हमारे पास में वो लिस्ट है और अब कल से जो भी अनमैप्ड वोटर्स थे एनुमरेशन फॉर्म में उनको नोटिस जाना शुरू हो जाएगा. और हमारे जो टोटल 1,42,000 हैं जो ESGT वोटर्स है यानी कि जिनके एनुमरेशन फॉर्म हम पे लौट कर नहीं आए. उसका भी ब्रेकअप में आपको प्रेस नोट में हमने दे दिया है कि कितने डेड शिफ्टेड एंड डुप्लीकेट केसेस हैं. तो ये पूरा लिस्ट आपके पास में अवेलेबल रहेगा. इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपकी तरफ से हो तो हमारी तरफ से ये सूचना है कि हमारा
का शेड्यूल है, ड्राफ्ट रूल पब्लिश हो गया, एलजीडी लिस्ट पब्लिश हो गई है, सर्विस ऑर्डर का जो ड्राफ्ट रूल है वो पब्लिश हो गया है। BLO ने उसको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर डिस्प्ले कर दिया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके उनको भी कॉपी और ड्राफ्ट रूल दे दी गई है। हमने स्टेट लेवल पर भी मीटिंग कर ली है और अब आपकी प्रेस मीटिंग भी हो गई है। तो सारी सूचना है और हमारी वेबसाइट पे भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। काणकोण तळपण सावन नुस्तेमारी करपाक गेल्ले 4 नुस्तेकारांचो सोद घेवपाक नुस्तेमारी खात्याक यश आयलें। नुस्तेमारी करून घरा येतना बोटीचें इंधन सोंपिल्ल्यान बोटी सयत ते 4 जाण अंकोला दर्याच्या हद्दीत अडकून उरिल्ले। सोमारा तळपण जेटीवेल्यान ते नुस्तेमारी करपाक गेल्ले नुस्तेकार बेपत्ता जाल्ल्यान तिडकल्ल्या थळाव्यांनी 2 वरां कारवार महामार्ग आडून दवरिल्लो। काणकोण तळपण वाठारांतल्यान सोमारा संदीप आरोंदेकार, चेतन आरोंदेकार, अनिकेत गांवकार आनी बारीस बरेटो हे 4 नुस्तेकार नुस्तेमारी करपाक गेल्ले। मंगळार सकाळ जाली तरी ते परते घरा येवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनात कागाळ केली। कोस्टल पुलीस गार्ड तांकां सोदपा खातीर गेल्ले। तशेंच तांचो सोद घेवपा खातीर थळाव्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांक संपर्क साधलो, मात तांकां कांयच प्रतिसाद मेळोंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी कारवार मडगांव राष्ट्रीय महामार्ग 66 सुमार 2 वरां खातीर आडोवन धरलो। पुलिसांनी लोकांची समजूत काडले उपरांत लोकांनी रस्तो सोडयलो। सोद मोहीम सुरू केल्या उपरांत पुलिशेक तशेंच नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक अंकोला दर्याच्या हद्दीत नुस्तेकारा सयत बोट सापडली। बोटीचे इंधन सोंपिल्ल्यान ते आडकून उरिल्ले। उपरांत संबंधीत अधिकाऱ्यांनी तांकां सुरक्षीतपणान तळपण जेटीर हाडले। इन्फॉर्मेशन अशें आशिल्लें की फिशिंगाक गेल्ले 4 फिशरमॅन्स अलॉंग विथ देयर कॅनो दी बोट कितें आशिल्ली ती ड्रिफ्ट जाले म्हणून आनी तांचो मोबायल कम्युनिकेशन तांकां जायना जालो। सो जो तेंचो ओनर आसा ताणी सकाळीं येवन तळपणा कोस्टलाक कंप्लेंट दिली की आपले 4 फिशरमॅन्स अलॉंग विथ कॅनो मिसींग आसा। सो इमिजिएटली जो प्रोटोकॉल आसा पळय त्या प्रमाणे PIन हांकां कोस्टल आमचे हाका कोस्ट गार्डाक इंटिमेट केलें। प्लस आमी एक फॉलो कितें करता की जितले आमचे फिशींग ट्रॉलर्स आसात डीप सीन सो त्या जेटी वयल्यान तांकां एक कम्युनिकेशन मेसेज धाडटा की एक अशी कॅनो जावं ट्रॉलर मिसींग आसा सो आसा जाल्यार तांकां हेल्प करचें म्हणून। सो सिमिलरली कोस्ट गार्डान तांच्यो पेट्रोल वेसल्स धाडल्यो। सकाळी फुडें एक हेलिकॉप्टर येवन तेंच्यांनी स्वीप करून गेले सगळे, तांकां ट्रेस जावं ना। आतां कमांडंट कोस्ट गार्ड कारवार ताणेंय आपल्यो वेसल्स सीन धाडलेल्यो आशिल्ल्यो। आनीक मागीर म्हणल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें जो PI तळपण कोस्टल जो डीप सीन आहा ताणें कळयलें की एक बारीकशी हे कॅनो स्पॉट जाल्या आनी ती चॅक करपाक एक ट्रॉलर गेला म्हणून। आतां जो कोण मिसींग आशिल्लो ताजे कडेन कम्युनिकेशन जालां सो इट इज रिले कम्युनिकेशन, डायरेक्ट जायना। सो दे आर सेफ, All 4 are safe. all 4 are safe. This is what we are getting from the sea. इन्सिडंट सकाळी जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो कलेक्टराक आनी CMाक सादारण 11 वरांचेर, ताजे नंतर हो रोड लोकांनी ब्लॉक करचो म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचो ऑफिशियली एकटोय हांगा तांकां सांगपाक नाशिल्लो विलेजर्सांक। एकटाय मनशान इन्फॉर्मेशन दिलें ना, वेदर चॉपर गेला किंवा हेलिकॉप्टर गेला, जे कितें गेला म्हणटा पळय ते आमी फोन करत विचारत आसात आनी त्या प्रमाणे म्हण ही सिच्युएशन जालें। DYSP निलेश राणे म्हाका म्हणटा की कलेक्टरा सांगलें म्हण आपल्या जायना, आपल्या सांगपाक जाय आशिल्लें। आतां कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, स्टेटीचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो हेड कलेक्टर एक फावटी कलेक्टराक सांगलें की यंत्रणा सगळ्याक आज DYSP आपल्या सांगलें म्हणटा, फाल्यां सब इन्स्पेक्टर सांगलें म्हणटलो आनी पर कॉन्स्टेबल आपल्या सांगलें म्हणटलो। प्रत्येकाक सांगपाची जबाबदारी लोकांची न्ही। लोक पॅनीक जालात, कलेक्टरान थंय डेप्यूट करपाचो मनीस की सांगपाक की बाबा अशें आसा तुमी वचून हें पॅसिफीक हें करा म्हण, स्पेसिफाय करा म्हण, थंय वचून सगळ्यांक सांगा म्हण। तें कलेक्टराच्या हातूंतल्यान पुलिशेन केल्लो। आनीक म्हागेलें सामकें ऑब्जेक्शन DYSPचेर की आपल्याक फोन केलो ना म्हणटा, आपल्या फोन न्ही, फोन हो कलेक्टराक केलो किंवा डेप्युटी कलेक्टर आतां आपल्याक खबर आशिल्लें घेतालो। आतां डेप्युटी कलेक्टराक खबर आशिल्लें हें स्वप्न आमकां पडटलें। डेप्युटी कलेक्टर डिटेल कितें घेतालो हें स्वप्न गांवच्या ह्या सगळ्या बायलांक कोणी सांगपाचें, हाजी जबाबदारी कोण, तुमी कोणा धाडलो तें सांग आनी ताणें कितल्या लोकां कडेन उलयलो म्हणटो। हांगा तरी सगळे रस्ता रोको करतले तुमी हांगा येतात। 4 भुरगे हे दर्यान बोटीन नुस्तें मारपाक गेल्ले काल, ते अजून मेरेन मेळना। तांची नांवां आसात संदीप आरोंदेकर, अनिकेत गोवेकर, बास्तीस फर्नांडीस, चेतन आरोंदेकर। हे ह्या बोटीर आसले। सागर बागी ह्या भुरग्याली ही बोट काल सान कोस्टल बेल्टाक सगळ्या तेंच्यांनी सांगलें, पुलीस यंत्रणेन सांगलें, सगळे सरकारी यंत्रणेन सांगलें, तरीकय तांचो कागदपत्र कांय मेळ्ळें ना। शेवट गांवांत लोक उपाशपोटाचेर तळपणच्या रस्त्यार येयले। रस्त्यार येवन 3 वरांचेर तेणी
राष्ट्रीय महामार्ग 66 हाडिल्लो. ताजे नंतर डेप्युटी कलेक्टर DYSP निलेश राणे सगळी पोलीस यंत्रणा येवन त्या लोकांक समजोवपाक लागली. सद्याक झडपीचें इलेक्शन आसल्यान झडपीच्या ज्या इलेक्शनाक रावले काही राजकीय पुढारी ह्या हातूंत भितर येयले आनी हातूंत भितर एक व्हडलो माहोल ह्या वेळार जालो. पूण शेवटाक डेप्युटी कलेक्टर प्रताप नायक गांवकर आणि DYSP निलेश राणे ह्या मॉबाक तांणी थंडायलो आनी सांगलें की ते सुखरूप आसा, तांकां हाडपाचो यत्न चल्ला आनी आपूण पळयता राष्ट्रीय महामार्ग तुमी सोडा. आनी लोकांनी रिक्वेस्ट करतकीच तांणी नॅशनल हायवे 66 हो मोकळो केलो. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदाची वेंचणूक निमण्या वेळार फुडें धुकलिल्ल्यान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे आनी NSUIचे वांगडी बेजारले. तांच्यांनी गोंय विद्यापीठा भायर वचून आंदोलन केलें. आमचे जैत निश्चित आशिल्ले पूण 15 मिनटां आदींच वेंचणूक रद्द करून फुडें धुकल्ली. वेंचणूक फुडें धुकलिल्ल्याचे ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपा खातीर NSUI उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी दिली. मंगळारा गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक आशिल्ली, पूण वेंचणुकेक 15 मिनटां आसतना वेंचणूक फुडें धुकल्ली अशी अधिसुचोवणी आयली. ताचे उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे वांगडी तशेंच NSUIचे वांगडी बरेच चाळवले. तांच्यांनी विद्यापीठा भायर येवन आंदोलन केलें. उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्जांची छाननी जाली तशेंच अर्ज फाटीं घेवपाची प्रक्रिया लेगीत जाली. पूण 15 मिनटां आसतना वेंचणूक रद्द केल्ल्यान बोवाळ पडलो. गोंय विद्यापीठान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात वचून आव्हान दितले अशी शिटकावणी NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन दिल्या. तेच म्हणटा समज ते पोस्टपोन म्हणटा तर देर शूड बी अ डेट. दीस शोज की हॅपहेजेडली हांकां अर्जंटली विदीन 2 मिनिट्स तांकां लेटर टायप करून पोस्ट करपाक लायला कोण तरी. कित्याक सप्टेंबरान शेड्यूल आयला आनी केन्ना इलेक्शनाचो शेड्यूल येता न्हू दॅट कॅनॉट बी एफेक्टेड बाय कोड ऑफ कंडक्ट. Elections are not affected by code of conduct. These elections has been declared before ZP elections were declared. कळ्ळें न्हू. सो कोड ऑफ कंडक्ट खंयच एका इंटरकनेक्शन ना. कोड ऑफ कंडक्ट इज बिकॉज ऑफ ZP इलेक्शन. हेजे आनी तेजें कांयच अंतर ना. दीस शोज की हेंच्यांनी डेट बरोवंक ना जाल्यार हांकां कोणे तरी सांगला इमिजिएटली आमचे कडेन नंबर ना, इमिजिएटली पोस्टपोन कर म्हणून. कोणाचेर दुबाव आसा? दुबाव भारतीय जनता पार्टीचो दुबाव हा. डायरेक्ट CM इज इन्वॉल्ड इन दीस. CM तो डायरेक्ट जो रायट आहे ना लेफ्ट आहे ना सगळं आहा ते सगळे इन्वॉल्ड आहे. तुम्ही कोर्टान वयतले म्हणला फाल्यां आमी कोर्टान पेटिशन फायल करतले. कितें म्हण फायल करतले की हे जाता ते इमिजिएटली 1-2 दिसांनी इलेक्शन करात म्हणून. बिकॉज दे आर बायींग टायम. वाय दे आर बायींग टायम? हेंचे कडेन UFR ना. हांकां UFR धमकून हांकां ब्रायबिंग करून किडनॅप करून हांकां UFR आपले वाटेन व्हरूंक जाय म्हणून हे दे आर बायींग टायम. वील नॉट मेक दॅट हॅपन. आमी फाल्यां PR घालतले विदीन 2 दिसांनी इलेक्शन करूंक जाय म्हणून. तुम्ही म्हणला कितें धमक्यो घालता आनी हें करता म्हणून तुम्ही एलिगेशन केला कितें धमक्यो घालता किडनॅपी करूंक शकता. जाला इन्सिडेंट जाला कोणाकडे अशें इन्सिडेंट जाला. काल रात पर्यंत आमच्या भुरग्यांक फोन येताले. काल रात पर्यंत आमच्या भुरग्यांच्या घरा पावला लोक हे. पुणी ते भुरगे कन्विन्स जावंक ना. पूण ते भुरगे आपले स्टँडार रावले आनी भिवंक ना म्हणून हेंचे फूल हाल्ले हेंची तकली. हांकां पयलीं गोंयांत जाला की स्टुडंट्स आर नॉट स्कॅर्ड ऑफ दीस एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे नो वॉट इज रायट अँड वॉट इज रॉंग. पयलीं कितें जातालें पयलीं धमकयताले भुरगे भियेताले. आतां भुरगे ठामपणान डिसिजन घेतला दे वॉन्ट टू स्टँड विथ NSUI गोवा. दे वॉन्ट टू स्टँड विथ काँग्रेस पार्टी म्हणून तांकां कळ्ळें. दॅट इज वाय दे वॉन्ट टू बाय टायम. दॅट इज वाय हॅपहेजेडली दे हॅव रिमूव्ड दिस नोटिफिकेशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर कांय समाजसेवकांनी एकठांय येवन भाजपाचेर खर टिका केल्या. भाजप हेर पक्षांतल्या आमदारांक पक्षांत घेवन कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयचेर राज्य करता अशें समाजसेवकांचें म्हणणें. भाजप सरकारा खाला राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या, समाजात फूट दिसून येता अशे आरोप तांच्यांनी केल्यात. मजगतीं जिल्हा पंचायत वेंचणुकेंत गोंयकारांनी भाजपाक तेंको दिवचो काय ना असो प्रश्नूय समाजसेवकांनी केला. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन भाजपाचेर खर टिका केल्या. भाजप हेर पक्षांतल्या आमदारांक आपल्या पक्षांत घेवन कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयचेर राज्य करता, मात राज्यांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या. प्रशासन पर्यावरणाचें संरक्षण करपाक भाजप पुराय अपेशी थारला असो आरोप कांय समाज वावुरप्यांनी केला. भाजपाच्या राजवटींत जमनीचेर अतिक्रमण, गुन्यांवांनी वाड, कोयराची गैरवेवस्था तशेंच समाजात फूट दिसून येता अशें तांचें म्हणणें.
भ्रष्टाचाराविशीं हुस्को उक्तायतना येता त्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत गोंयकारांनी भाजपाक तेंको दिवचो काय ना असो प्रस्न लेगीत समाज वावुरप्यांनी केला. गोंयकारांनी आपलें मत चिंतून दिवचें अशें तांचें म्हणणें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती सगळ्या लोकांक खबर आसा. हे आमचें गोंय भांगराचें गोंय. महाभारता पर्यंत सिंगींग ग्लोरीज ऑफ गोवा एज गोवापुरी, लँड ऑफ काउज एंड गोपीज. पूण आयज जे राज चलता गोंयांत ताचे ताणें सारकें निसंडण करून उडयलां. थंय रेप्स वाडल्यो, गुंडा राज वाडला, किडनॅपिंग वाडला, वयता थंय गार्बेज भरल्या, लॉ अँड ऑर्डर सारकी कोलॅप्स जाल्या. 25 लोकांक आय कॉल इट हॉमिसायड. ती लासून मेल्यात, तांकां लासून मारल्यात आमच्या सरकारान. सरकार जाणा सगळें चलता तें सारकें ना, पूण सरकारान उपाय घेवंक ना ते जाग्यार घालपाक. तर असली परिस्थिती आनी तितलेंच न्हय, आमी जाणो आर्नाब द रिपब्लीक चॅनलाचो मनीस वॉज ऑलवेज सिंगींग ग्लोरीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट हॅज कम डावन हेविली ऑन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. ही सेज द मोस्ट करप्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इतलें जालां आसतना हे जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनात नीज गोंयकार आसा, सिन्सियर गोंयकार आसा, जेन्युइन गोंयकार आसा, ताणें तांकां मत घालचें वो ना तें 100 फावटी चिंतचें. आमी कोणाक मत घाल तें आमी कांय सांगिना, पूण असल्या मनशाक असल्या सरकाराक मत घालचें वो ना तें ताणें चिंतचें. जेन्ना इलेक्शनां जाता तेदे वेळार आमी सगळे विस्कटलेले आसता आनी तेजो फायदो राजकारणी घेता. आनी अशें धर्मा खातीर जें काम करता तो मनीस गोंयकारपणा खातीर आनी गोंय सानवार जावचें म्हणून. आयज ताणें म्हटलें त्या प्रमाण आयज जगभर आमची बदनामी जाल्या आमी करप्ट सरकार म्हणून. लॉ अँड ऑर्डर 100% कॉलेज जाला हे सगळो सांगता. इल्लो धाकटो भुरगो धरून जाणटो मेरेन सांगता ह्या पद्दतीचें सरकार आयज मेरेन आमी केन्ना पळोवना म्हणून. सो हांव सगळ्याचेर उलयना, हांव एका गजालीचेर उलयतां तें म्हटल्यार आयज गोंयांत जाला तें गुंडाराज. फक्त गुंडा आमच्या रामा काणकोणकाराक भर दिसा मारता आनी लॉ अँड ऑर्डर कांयच करिना. म्हणजे जो कोण गोंया खातीर उलयता तेका मारून उडोवप किंवा तेका काबार करप हो एकमेव अजेंडा घेवन हें सरकार चलता. सो आमी तुमकां कोणाक मत मारायला सांगिना, पूण गोंयकारांनी लक्षांत दवरा ही गोंयच्या अस्तित्वा खातीर ही सेमी फायनल वता. हे झेडपी इलेक्शन इज अ सेमी फायनल आमच्या अस्तित्वा खातीर. आनी आयज जर आमी सेमी फायनलीक हारले आमी 27च्या फायनलीक पावचे ना आनी गोंय काबार जातलें. तुमच्याकूच वोट मार म्हणून मेळूंक ना, पूण तुमकां एक फ्लॅशबॅक करून दिता. हे आमच्या गोंयचे जे दायज, गोंयची जमीन पळय आसा ही आयज इतली निसंटण करून उडयल्या, इतली विकून काडल्या. द रेशियो of a land that has been sold to outsiders म्हणनाका insiders is totally सारकी पिकार पावल्या. It has reached the apical point. जमीन आनी गोंया उरोवंक ना. कसलोय प्रोजेक्ट फकत गोंयान हाडप. स्टेट्स लायक जावं राजस्थान, महाराष्ट्र, UP हांगा इतले वचना. सो जमनीचो जो वापर जाता तो रेशियो वायज जावपाक जाय. सो दॅट मीन्स वी द सिटीजन सिव्हिलियन्स जे आमी जमनीचो मान दिवन चोरी करनासतना रावले आनी आतां येवन ज्या भायल्या लोकांनी येवन कोमदाजीची जमीन, सरकाराची जमीन चोरून वयल्या तांकां तुमी लिगलायज करतात. दॅट मीन्स वी गोवन्स हॅज बिकम इडियट्स काय अशेंच म्हाका वाटता. येता हे निवडणुकेक तुमी मतां घालपाची. आमी परत सांगना तुमच्याकूच घाल, पूण मतां डिवायड जावपाक दिनाकात जाल्यारूच आमचे कितें थोडे उरलाचे उरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.
गोंय साक्षरतेच्या मळार देशांत पहिल्या क्रमांकाचेर पावला. गोंयचो साक्षरता दर सध्या 99.72% आसा. 2023 ते 2024 ह्या काळात गोंयचो साक्षरता दर 93.7% आशिल्लो. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. पुराय देशात साक्षरतेच्या मळार गोंय पहिल्या क्रमांकाचेर पावला. 2023 ते 24 ह्या काळात गोंयचो साक्षरता दर 93.7% आशिल्लो. मात सध्या तो 99.72%चेर पाविल्ल्यान साक्षरतेच्या बाबतींत गोंयान देशांत पयलें स्थान मेळयलां. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण 2022 ते 27 ह्या काळात पुराय देशात निरक्षर लोकांमदीं साक्षरताय वाडोवपा खातीर सगळ्या राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशात न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम येवजण सुरू केल्या. ह्या येवजणे खाला 15 आनी 15 वर्सां वयर जाणी शिक्षण घेवना तांकां साक्षर करतात. खंयचेय राज्य वा केंद्र शासीत प्रदेश पुराय साक्षर म्हूण जाहीर करतले जाल्यार 95% वा ताचे परस चड साक्षरता दर मेळप गरजेचें आसा. ते प्रमाण आतां मेरेन गोंय, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, लडाख आनी त्रिपुरा ह्या राज्यांनी पुराय साक्षरताय मेळयल्या अशें केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी आपल्या जापेंत म्हणिल्ल्याचें कळटा. साक्षरतेंत फुडें आशिल्लीं राज्यां: गोंय 99.72%, हिमाचल प्रदेश 99.30%, मिझोराम 98.20% आनी लडाख 97%. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयत